नमस्कार, गोवंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभामुणकर। तर आतां पळयात गोवा टॉप 25 ची बुलेटिन। गोंयांत कॅन्सराचे आनी खासा करून ब्रेस्ट कॅन्सराचे प्रमाण चड आसा। कॅन्सर दुयेंतीचे वेळार तपास जावन लोकांक कॅन्सर मुक्त करपाची मोख दवरपाची गोंयकारांक गरज आसा। भारतांत 3.7 लोकांक कॅन्सराक लागून मरण आयला। सिगारेट, सोरो आनी प्रक्रिया केल्ल्या मांसा विशीं जागृताय करप आनी तंबाखू विरोधी म्हायती शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान दिवपाची गरज आसा, अशें मत फामाद कॅन्सर तज्ञ दोतोर शेखर साळकारान सांगलां। गोंयकारांची सुशेगाद वृत्ती आनी राजभाशेक तिचे स्थान दिवपाचे विशीं अनासत्तेक लागून कोंकणी मराठी भाशा ही राजभास जावपाक पावना, अशें मत राजभास खात्याचे आदले संचालक दोतोर प्रकाश वज्रीकार हाणें सांगलां। राजभास दिसा निमतान वज्रीकार गोमंतक टीव्ही कडेन उलयलो। आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आनी दिगंबर कामत हांणी राजभाशेचे सरकारी कामकाजात अंमल हाडपाचो यत्न केल्लो, मात तांचे उपरांत कांयच यत्न सक्सेस जाले ना म्हणून वज्रीकर हाणें अशें सांगलें। रायबंदर फेरीच्या धक्या कडेन गाडयो भिरांकूळ पद्दतीन उदका लागीं राविल्ल्यो एक व्हिडिओ आयला। फेरीत हालीं खूब गर्दी आसता। चुकून कसलोय अपघात घडलो जाल्यार कोण जापसालदार हो मोठो प्रश्न उप्रासला। रायबंदर फेरी कमी आशिल्ल्यान चोडणेसान येवपी लोकांक दिसपट्टे त्रास सोंसचे पडटात। ताका लागून मेळटा ते फेरींत लोक गर्दे करून घुसपाक सोदतात। 1-2 वरां तांकां फेरीची वाट पळोवची पडटा। लोक कामार वेळार पावना। सरकारान जाता तितले बेगीन हो प्रश्न सोडून लोकांक ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचे। बिरेस्तारा राती धारगळ वाठारांत शंभा हरमलकर हांच्या होलसेल सोऱ्याक दुकानाक उजो लागिल्ल्यान 2 लाखांचे लुकसाण जालें। उजो पालोवपी अधिकारी नामदेव परवार हांच्या मार्गदर्शना खाला जवानांनी घटनास नळी वचून भिरांकूळ उजो आसलो तो पालयलो आनी 3 लाखां परस चड लुकसाण जावपाचें वाटयलें। उत्तर गोंयच्या दर्यादेग आनी पर्यटन वाठारांनी दिसपट्टे उजाच्यो घडणुकी घडपाक लागल्या। तेका लागून ह्या घडणुकांनी कोणाचो हात आसूं असो दुबाव आतां लोक उक्तायतात। गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचे विचार भाजपा पक्षात सध्या कमी जाला। तांणी दाखयल्ल्या राजकीय वाटेचेर तण येवपाक लागला। हे सगळे पयस करपा खातीर आपणे राजकारणांत प्रवेश केला, अशें मत उत्पल पर्रीकर हांणी व्यक्त केलां। विधानसभा वेंचणुकेच्या मैदानात पणजे मतदारसंघा खातीर ते अपक्ष मतदार म्हणून उबे रावल्यात। गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती ह्या कार्यावळीत दिल्ल्या खासा मुलाखती वेळार उत्पलान हे विधान केलें। पळयात गोमंतक टीव्हीचेर उत्पल पर्रीकार हांची ही खासा मुलाखत आयज राती 8 वरांचेर। गोंयच्या न्हंयांनी आनी खाजनांनी 84 नव्या नुस्त्यांच्यो प्रजाती सांपडल्या, असो अभ्यास श्रीकांत जी ICARIच्या शास्त्रज्ञांनी पयलेच फावट मुखार हाडला। ही म्हायती बुधवारा जागतीक वेटलँड दिसा निमतान ICARचो शास्त्रज्ञ श्रीकांत जी बी हाणें दिली। गोंय राज्याचो वेटलँड अधिकारी श्रीकांत हो एक जाणकार वांगडी आसा। ताच्या म्हणण्या प्रमाण 84 प्रजाती भितर 14 प्रजातींची वळख सध्या पटून येयला। कोरोनाच्या 3ऱ्या ल्हाराचो प्रणाव मातसो उणो जाला। कोरोना दुयेंतीक सेगीत मरण येत आसले तरी दुयेंती मेळपाचें प्रमाण दिसान दीस उणें जायत आसा। 19 जानेवारी मेरेन 3रे ल्हार खर आशिल्ले, त्या उपरांत ताचो प्रभाव उणो जावपाक लागलो। दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 16.74% अशें आसा। फेब्रुवारीच्या पयल्या 2 दिसांनी 15 दुयेंतींक मरण आयले। कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 3708 जाला, अशें भलायकी संचालक दोतोर आयरा आल्मेदान सांगलां। कुडचडेंचो आमदार निलेश काब्राल आपल्या मतदारसंघात उदरगत करपाक अपयशी थारला, असो आरोप काँग्रेसीचे उमेदवार अमित पाटकारान केला। हो आमदार स्वताच्या कार्यालयांत काम करपी बायलेच्या घराब्याक मदत करपाक शकलो ना,
तो आमदार मुखार जनतेक कसो पावतलो आनी उदरगतीची बुनयाद कसो घालतलो हाचेर लोकांनी विचार करचो। येता त्या 2022च्या वेंचणुकेत काँग्रेसीक मत दिवन वेचून हाडचे असो उलो अमित पाटकरान मारला। सरकाराच्या अव्यवस्थेक लागून मये मतदारसंघातले शिकिल्ले भुरगे बेकार आसा आनी तांकां कसल्योच सुविधा ना असो आरोप आम आदमी पक्षान केला। आपाचे सरकार सत्तेर आयले जाल्यार भ्रष्टाचार जावचो ना आनी सुरक्षीत तरणाट्यांचेर अन्याय जावचो ना अशें पक्षाचे मये मतदारसंघातले उमेदवार राजेश कळंगूटकरान सांगला। दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत यतीश राणे, रती फातर्पेकर, उत्पल मोरजकर, यतीन मयेकर आणि रूपा पाटील हाजीर आशिल्ली। फाटली 10 वर्सां कळंगुटात भाजप सरकारान कांयच उदरगतीची कामां करूंक ना, उदकाचे तशेंच विजेचे प्रश्न सोडोवपूंकच ना असो आरोप कळंगुटाच्या तृणमूल पक्षाचे उमेदवार अँथनी मिनेझिसान केला। बायल्यांचेर अन्याय जावचो ना, तांच्या सुरक्षतेचेर चड लक्ष दितलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे स्टार कॅम्पेनर्स येता त्या दिसांनी गोंयांत प्रचारा खातीर येवपाचे आसा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटेकर, खासदार सुप्रिया सुळे, महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्राचो गृहमंत्री दिलीप पाटील, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाद, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे आणि हेर राष्ट्रवादीचे नेते गोंयांत राष्ट्रवादीच्या प्रचारा खातीर गोंयांत येतले। कारणां दाखय नोटीस जारी करून लेगीत इमारत मालक सुनावणेक हाजीर न राविल्ल्यान पणजे शार महामंडळान राज्याच्या राजधानीतल्या असुरक्षीत इमारती विरोधात खर कारवाय करपाचो निर्णय घेतलो। पणजेतल्या 18 इमारतीच्या मालकाक नोटीसी धाडिल्ल्यो। नोव्हेंबर 2021 ते जानेवारी 2022 ह्या काळात जाल्ल्या सुनावण्याक हातूंतलो एकूय जाण हाजीर रावूंक ना अशें सुत्रां कडल्यान कळ्ळें। आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत महामंडळ परत एक फावट कारणां दाखय नोटीस जाहीर करतले आनी कायद्या प्रमाण कारवाय करतले। मजगती इमारत मालकांक अहवाल सादर करपाचे कांय वेळ दितले। मध्य रेल्वेन 5 ते 7 फेब्रुवारी मजगती मुंबई विभागातल्या ठाणे दिवा जंक्शन विभागामदी 5व्या आणि 6व्या मार्गाचे अपग्रेडेशनाचे काम हातात घेवपाचो निर्णय घेतला। त्या खातीर कोकण रेल्वेच्यो सुमार 20 रेल्वे ह्या काळात बंद आसतल्यो, जाल्यार कांय रेल्वे पनवेल मेरूनच वतल्यो। डेक्कन एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, जालना जनशताब्दी, कोयना एक्सप्रेस, पंचवटी एक्सप्रेस सयत आणि कांय एक्सप्रेस रेल्वे 3 दिसां खातीर बंद आसतल्यो। तर आता घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि ऐकूयात फुडल्यो खबरो। पळयत रावात गोवा टॉप 25। ब्रेका उपरांत येवकार आता वळयात फुडल्या खबरांकडे। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसा। बुधवारा 9 दुयेंतींक मरण आयले। नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जाला। 3912 चाचण्या उपरांत 655 नवे दुयेंती मेळ्ळे। 1456 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 95.53% आसा। बुधवारा उपचारा खातीर 47 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले, जाल्यार 38 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो। 7051 सक्रिय दुयेंती आसात। बुधवारा 608 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले। विल्फ्रेड डिसा नुये वाठारांतल्या कोयराच्या प्रश्न सुटोवपाक अपयशी थारला।
कोयराच्या समस्याकडे दुर्लक्ष केल्ल्या खातीर ताका पद्मश्री आणि सुवर्ण पदक दिवपाक जाय असो आरोप नुवे मतदारसंघातलो तृणमूल पक्षाचो उमेदवार राजू काब्रालान केला. येता त्या 2022च्या वेंचणुकेत वेचून आयलो जाल्यार 100 दिसां भितून कोयराची समस्या सोडयतलो अशें आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिलें. धारावी मुंबईतले विद्यार्थी आंदोलन तोडफोड प्रकरणात विकास उर्फ बबलू पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ आणि हेर दोगांक अटक केल्या. इकरार खान आणि वकार खान अशी हेर दोगांची नांवां आसा. हिंदुस्तानी भाऊ हो सोशल मिडियाचेर खूब लोकप्रिय आसा. ताचे हजारांनी फॉलोवरूय आसात. पुलिसांक बडोवप, गुणे मारप, खासगी मालमत्तेचें लुकसाण करप अशे आरोप तांचेर लायल्यात. कळंगूटचो आमदार आणि कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबो काँग्रेसीचे सरकार सत्तेचेर येतले अशी फटिंगपणाची आश्वासनां लोकांक दिता असो आरोप उर्फान मोल्लान केला. काँग्रेसी कडेन उमेदवार ना, खंयचेय उखलून खंयच्याय मतदारसंघात बसयतात अशी टिका उर्फान मोल्लान केल्या. लोक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या उल्याक पावतले आणि 2022 वेंचणुकेत भाजप पक्षाक वेचून हाडटले अशें उर्फानान सांगलां. खणीचेर अवलंबून आशिल्ल्या लोकांनी मयेचो मोगो उमेदवार प्रवीण झांटये हाका काल तेंको दिलो. ह्या वेळार मोगोचे मुखेली सुदीन ढवळीकार, खण मंचाचे दिलीप गांवस आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. खण प्रश्न सोडोवपाचें आश्वासन ढवळीकार हांणी दिलां. त्या वेळार आप फुडारी महेश वळवयकार हांणी मोगो पक्षांत प्रवेश केलो. लायटीचे केबल घालपा खातीर पणजे महात्मा गांधी वाठारांतलो रस्तो खणिल्ल्यान येरादारी खूब त्रास सोंसचो पडटा. वांगडाच दोनूय दिशेंतल्यान गाडयो व्हरपाक मेळना, ताका लागून भरपूर ट्राफीक जाता. येरादारी सुरळीत जावची म्हणून बेगिनात बेगीन हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थंयच्या थळाव्या लोकांनी केला. गोयच्या अर्थवेवस्थेचेर तृणमूल पक्षान विरोध केला. भलायकी आणि शिक्षण वेवस्थेक कमी महत्व दिला असो आरोप पत्रकार परिशदान तृणमूल परीक्षेतले अध्यक्ष राजेंद्र काकोडकरान केला. जाल्यार वेंचणूक जिखोन येतुकीच शिक्षण वेवस्थेचेर चड भर घालतले आणि सरकारी शिक्षण वेवस्था डिजिटल करपाचे प्रयत्न करतले अशें तृणमूल पक्षाचो युवा अध्यक्ष जयेश शेटगांवकारान आश्वासन दिलां. सांगेकाराक भाजप सरकार परत जाय अशें भाजपाचो उमेदवार सुभाष फळदेसायान प्रचारा वेळार सांगलें. आयज रिवण पंचायत क्षेत्रांत प्रचार भोंवडी चालू आसा. 18 दीस जाले सुभाष फळदेसायचो प्रचाराक भोंवता. ताका सांगे मतदारसंघाचो बरो प्रतिसाद आसा अशें तो प्रचारा वेळार उलयतालो. जिल्लो पंचायत सदस्य ते उपमुख्यमंत्री अशी सगळी पदां भोगून लेगीत बाबू कवळेकरान केन्ना माच केलो ना. ताचे सादे वागणुकीक लागून लोकांच्या तो लागीं रावलो. भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. मंगळारा तानावडेन केपें वचून बाबूच्या प्रचारांत वांटो घेतलो. बाबू कवळेकराक वेचून हाडपाचो आव्हानूय तानावडेन त्या वेळार केलो.
1 फेब्रुवारी दिसा जाल्ल्या अर्थसंकल्पाक लागून काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी आणि खासदार राहुल गांधीचो गोंय दौरो मुखार धुकल्ला. 2 फेब्रुवारी दिसा राहुल गांधी पळोवणी करपा खातीर गोंयांत येवपाचो आशिल्लो, पूण संसदेत सादर जाल्ल्या अर्थसंकल्पाचेर तो आपली प्रतिक्रिया दिवपाचो आसा, देखून ताजो दौरो मुखार धुकल्ल्याचें कळटा. हो दौरो आतां 4 फेब्रुवारी दिसा जातलो. नियोजीत कार्यावळीत कांयच बदल जावपा ना. 4 तारखेक ते पर्यटन क्षेत्रांतले प्रतिनिधी, आंगणवाडी कर्मचारी तशेंच हेरांकडेन उलोवणें जातलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान मंगळारा संसदेत सादर केल्ल्या 2022 ते 2023च्या अर्थसंकल्पान गोंयच्या उदरगतीक चड भर दिला. केंद्रा कडल्यान वसूल जावपी वेगवेगळ्या करांच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात 0.383% निधीचो गोंया खातीर तरतूद केला. देखून गोंयच्या दृश्टीन हो अर्थसंकल्प खूब म्हत्वाचो आसा. गोंया खातीरच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी प्रमाण 2022 ते 2023 वर्सा 3122.25 कोटी रुपया मेळटले. गोंयकारांनी 2017च्या वेंचणुकेत काँग्रेसीक तेंको दिल्लो, पूण भाजपान फोडाफोड करून आपल्या सरकाराची थापणूक केली, अशें महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणान सांगलां. हे फावट गोंयकारांनी काँग्रेसीक बहुमतान जिखोवचें आनी काँग्रेसीक सरकार घडोवपाक मजत करची अशें ताणें सांगलां. तर ही आसली गोवा टॉप 25ची बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.